स्कूटरीन कामाक वचपी 70च्या एका चलयेक गव्या रेड्यान धपको दिवन उडयल्ल्यान ताका मरण आयिल्लें. गांवांतल्या लोकांनी आंदोलनय केल्लें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन मदीं पडून विशय मिटयल्लो. मात रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तेन्ना दिल्लें उतर मात अजून पाळ्ळें ना. रान खात्याचे अधिकारी मात अजून सुस्तच आसात. गवेरेड्याक 70ंतल्यान धांवडावपाक मात प्रयत्न करना म्हूण शेळ धाडा हांगा लोकांनी एकठांय येवन बसका घेतली. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आसा ते आपलें काम सामकें फेल गेल्लें आसा अशें म्हाका म्हणपाचें. कित्याक तर तेंच्यांनी जे मॅनेज करपाक जाय आसलें, जे जनावरां खातीर कितें तरी करपाक जाय आसलें तें करपाक ते खूब कमी पडलेलें आसा. तेंच्यांनी जे प्लांटेशन ते करता म्हणटा ते दाखयता आमी अशें प्लांटेशन केलें तशें प्लांटेशन केलें, पूण ते जे जाय जनावरां खातीर जे गरजेचें आहा तें प्लांटेशन तेंच्यांनी करूंक ना. नाका जाल्लें प्लांटेशन केल्लें आसा आनी तेका लागून गोंय जें आसा ते आमच्या गांवा कडेन येयल्लें आसा. गांवा कडेन लोकांची शेताची नासधूस करता. लोक हांगासर सामके केळी ना किंवा भात ना किंवा आनी अशें लोकांचो सामको सत्यानाश जाल्लो आसा हांगासर शेतांचो. आनी लोक जे आसा आतां मनशाचेर हे जाल्ले हल्ले जाल्ल्या कारणान लोक आतां सामके भियेल्ले आसा. बायलां आतां घरांतल्यान भायर सरपाक सुद्दां भियेता. स्पेशल मिटींग म्हटल्यार पूजन वेळेकर हेचो दुर्दैवी हांगासर गोंयरेडा कडल्यान अपघातान म्हण किंवा गोंयरेड्यान तेचेर हल्लो केलो आनी ते एक्सपायर जाले. तेका लागून आमी गोंयरेड्याचेर बंदोबस्त करपा खातीर कितें करतले हेजेर विचार करपा खातीर आमी हांगासर ही मिटींग अरेंज केल्ली. सो कितें डिस्कशन कितें जालें मिटींग? डिस्कशन म्हणल्यार कितें जालें, आमी आतां एक्चुली कशें आहा, फॉरेस्ट जें आसा पळय फॉरेस्ट खूब कमी पडलेलें आसा. फॉरेस्टान आपलें जें काम आसा तें बरोबर योग्य रित्या करूंक ना म्हणून हो प्रॉब्लेम हांगासर हे जाल्लो आसा. आनी हे लोकांक बेश्टे त्रास जाता. हांगासर सगळें जंगल आसा पूण जंगलाचे जो हे करता मॅनेज करता आसतना किंवा ते हे करता आसतना तेंच्यांनी वेगळे जी झाडां जी लावपाक जाय गरजेची जी झाडां आसली तेंच्यांनी लावना आनी नाका जाल्ली झाडां जी आसा ती लायल्ली आसा. सायले लायल्ले आसा किंवा एकेसिया लायल्ली आसा. एकेसिया लायल्या उपरांत कितें जाता, एकेसियाच्या कोणाक जो पालो जावंक शकना, ती पानां कुसना किंवा आनी तांकां खावपाक जें कितें तण मेळपाक जाय तें गोंयांक मेळना असो एक म्हाजो अंदाज आसा. तेंच्यांनी जी मळां आसली ती फॉरेस्टान मळां दवरूंक ना, थंय प्लांटेशन केलां, वेगवेगळी झाडां लायल्या. जर तेंच्यांनी आंबे किंवा पणस किंवा आनी कसली जे फळां दिता तसलीं जर झाडां लायल्लीं आनी जे तण आसात जे गोरवांक जाय पडटा किंवा ह्या गव्यांक जे तण जाय पडटा तें तण जर थंय लायिल्लें जाल्यार गोंय जें आसा तें गांवांनी येवचें नासलें. आतां अशें दिसता की घरांतल्यान भायर सरपाक भंय दिसता. म्हाजेर सुद्दां तशें 2 फावटी अशें हांव फेस केलां. म्हणून म्हणटा घरांतल्यान भायर सरपाक आमकां रातचे खंयचे दिसावयले सुद्दां भंय दिसता. आमच्या घरा लागीं गोंय भोंवता. हेजो व्हडलो प्रॉब्लेम जाला. आमचे शेतांची नासधूस करतात, ते शेतां सगळी काबार करता, पूण आतां मनशाकूय सामको धोका निर्माण जाल्लो आसा आनी तेका लागून आमी हांगासर ही बैठक अरेंज केली. हे बसकेक थळावे पंच आनी सरपंचाकय आपयल्ले. ते हजर आसले. 8 दिसांनी रान खात्यान ह्या गवेरेड्याची वेवस्था करची अशी मागणी केल्या. हे बैठकीन असो विचार केलो की सगळ्या लोकांनी पंचांक आपयले, जे आमच्या मेलावलीक जे पंच लागता सरपंच लागता तांकां आमी हांगासर आपयले मिटिंगेक. त्या भायर मिडियाकूय आमी आपयले आनी आमी अशें हे बैठकीन ठरयलें की 8 दिसाची आमी फॉरेस्टाक मुदत दिल्ली आसा. 8 दिसां भितर फॉरेस्टान आमकां आश्वासन दिल्लें की आमी ह्या गोंयाचो बंदोबस्त करतले म्हणून. तेंच्यांनी थंय बंदोबस्त करपा खातीर तेंच्यांनी 5 जाण आपले जे फॉरेस्ट गार्ड आहा ते थंय तेंच्यांनी तांकां दवरलेलो आहा, ड्युटेर घातलेला. पूण थंय एका जाग्यार ते ड्युटेर घालून तेंचे कडेन कितें साद्य जावपाचें ना अशें म्हाका तरी दिसता. आनी तेंच्यांनी जर तो जागो निवळ केला, फक्त तेंच्या रस्त्याचे सायडीचे 3-3 मिटर भोवतीक तेंच्यांनी बेडलेले आहा. पूण कितले एक सादारण 100 मिटर तेंच्यांनी बेडलेले आहा. पूण ते 100 मिटराकूच गोंया येतलो आसना. गोंयाचो हल्लो खंय जावंक शकता. ज्या जाग्यार आमी उबे आसा थंय सुद्दां गोंया येवपाक शकता अशी हांगासर परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. ओके, म्हणजे ओवरऑल फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या DCFन सांगलेलें कॉम्बिंग ऑपरेशन आमी करतले तें खंय तरी अयशस्वी ठरलां अशें तुमकां दिसता? कॉम्बिंग ऑपरेशन तेंच्यांनी केलें अशें ते म्हणटा. आमकां काय कॉम्बिंग ऑपरेशन म्हटल्यार कितें तें आमकां एक्चुली खबर ना. पूण ते म्हणटा आमी कॉम्बिंग ऑपरेशन केलें आनी आमकां गोंय मेळोंक ना अशें म्हणटा. जें आमी पेपराचेर वाचलें तें म्हणटा आमकां गोंयाची पावलट फक्त मेळ्ळी, पूण गोंय लोकांक दिसता पूण फॉरेस्टाक मेळना. हेचो अर्थ आमी सांगूंक शकना. हेचो अर्थ फॉरेस्ट खंय भोंवता आनी फॉरेस्टाक जे ऑफिसर आसा किंवा तेंचे गार्ड आसा तांकां ह्या फॉरेस्टाची कितलीशी म्हायती आसा तें आमकां खबर ना. पूण एक्चुली खरें आसा जें आसा तें फॉरेस्टाक आनी फॉरेस्टाचे गार्ड जे आसा तांकां हे जे सर्टन एरिया आसा हांगासरले जे डोंगर आसा किंवा हांगासरले जे वाटो आसा तेंचे
प्रत्येक म्हायती आसपाक जाय आसली पूण म्हाका दिसता भौतीक तांकां जेन्ना तो गोंय जो एक गोंय आसा ताका ते धरपाक सोदता. बाकीचे गोंय भरपूर आसा आनी तेंचोय लोकांक त्रास आसा. पूण हो जो एक्सिडंट किंवा ह्या इन्सिडंट जो घडलेलो हेज्या गोंयान हल्लो केलो पूजन मेळेकराचेर आनी ताका थंय ते जाग्यार एक्सपायर्ड जाले, त्या जे गोंयांक ते धरपाक सोदता तो तांकां ते गोंय दिसना म्हणटा अजून. पूण हेचो अर्थ आमकां कळोंक शकना कितें तो. लोकांची जबाबदारी रान खात्यान घेवपाक जाय. इतले प्रकरण जाले तरी मात रान खातें गोवेरेड्याचेर उपाय काडपा खातीर तयार ना. हे एक अजापच आसा अशें सरपंच मेळेकार म्हणटा. पंचायती तर्फे रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांक पत्र धाडून चर्चा करपाक आपयतले अशें सरपंच मेळेकार म्हणटा. घटना जावपाक जायना, लोकांचे अशें मरण जावपाक जायना आनी ताका आतां कितें ना कितें तरी हेल्प जावपाक जाय आनी फॉरेस्टान मेन जबाबदारी घेवपाक जाय की तेचेर कितें ना कितें सोल्युशन येवपाक जाय. आतां थंय एक 5 फॉरेस्टर दवरिल्या जेन्ना लोकांक गोंय दिसता तेन्ना तांकां वच सांगलें की बाबा अशें गोंय दिसलें, ते तेचेर कांयच हें करिना, वचून पळयना. लोकांक गोंय दिसता ते म्हणटा कितें आपलें गोंय दिसना, पूण लोकांक दिसता लोकांचें नाशाडी जाता. सो फॉरेस्टान कितें ना कितें जबाबदारी घेवपाक जाय आनी तेचें सोल्युशन काडून आमच्या लोकांक सेफ करपाक जाय आनी जी लोकांची नाशाडी जाता तेचेर लोकांक हेल्प करपाक जाय. आतां लोक आमचे हांगासर शेतीचे आपलें कितें उत्पन्न केल्ली आसा तेचेर जगता आनी तीच अशी नाशाडी गोंयाक लागून जावपाक लागली. सदांच अशें जावपाक लागलें जाल्यार कितें लोक खातले, कशें करतले? खंय भायर वचूंक शकना, काजीनी जाल्यार खंय आपल्या गोंयाक लागून भायर सरपाक शकना. ती जबाबदारी फॉरेस्टान घेवची अशें हांव रिक्वेस्ट करतां. आनी आमची मिटिंगेक आतां हांगाच थारला की तांकां आमी लॅटर करचें, लोकांनी सगळें डिस्कशन आमी पंचायती सरपंचांनी सगळें डिस्कशन करून हें केलां की तेचेर आमी कितें ना कितें सोल्युशन काडपाक जाय आनी हें जावपाकूच जाय. कित्याक अश्यो जर घटना जावपाकूच सदांच जावपाक लागल्यो जाल्यार लोक कशे जगतले? तांकां फॉरेस्टाक टायम लिमीट दिला कितें